नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। आयएसएलच्या बुधवारच्या सेमीफायनलीक एलईडी स्क्रीनी घालून गोंयकार सज्ज। जिल्लो प्रशासनाची तयारी। तिकेट सेलाक स्कॅमाचो वास। फ्रँचायझींनी लक्ष घालचे म्हण मागणी। नातलाच्या दिसा गुड गव्हर्नन्स डे। काँग्रेस म्हणटा मोदी सरकार बदलूक सोदता इतिहास। विजय म्हणटा अल्पसंख्याक आमदारांनी करचो विरोध। स्मृती म्हणटा स्कुलांनी कांयच ना। परवरे चोरांची धुमशेणा। पुलीस पडले घाळ। आमदार रोहनाचो आरोप। एफआयआर करचो सोडून पुलिसांचे लोकांक भलतेच सल्ले। रोहन म्हणटा गृहमंत्र्यान घालचे लक्ष। आणि सर्व्हिसेत नियमित करचे। दिसवडो दोबरात करचो। पब्लिक हॉलिडे पगारी दिवची। महापालिकेचे 300 वयर सफाई कामगार बेमुजत संपार। कोयराच्यो राशी पडपाक सुरवात। खबरो विस्तारान। एफसी गोवा आणि एथलेटिको कोलकाता आड दुसऱ्या सेमीफायनलीच्या तिकिटांची कोफुसावा जाल्ल्यान जिल्लो प्रशासन तयार मॅचीक रावला। गर्दी मतीत धरून त्याशिवाय येरादारी आणि पार्किंगाक वेगळी व्यवस्था केल्या। मात तिकेटी आशिल्ल्याकच पार्किंग करूंक मेळटले। आयएसएल हो खाजगी इव्हेंट तरीकय सरकार सुरक्षेच्या नजरेन व्यवस्था म्हण दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी वेनॉन्सियो फुर्ताद मिडियाकडे उलयलो। आयएसएलच्या तिकेट सेलांत सध्या स्कॅमाचो आरोप चल्ला। एफसी गोवा आणि एथलेटिको दे कोलकाताचे दुसरे सेमीफायनली खातीर सगळ्यो तिकेटी सुरवातीकूच काबार जाल्यो। मॅच बुधवारा सांजे जाता। फातोड्ड्या स्टेडियमाकडची येरादारी, पार्किंग आणि लोकांचे सुरक्षा वेवस्थेचेर दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्यान बसका घेतली। ऐन वेळार लायनी आनी झुंडी पडच्यो न्ही म्हूण तिकेटी आशिल्ल्या लोकांनी शक्य तितले बेगीन येवचें म्हूण सरकारूच सांगता। ही जी आयएसएल जी मॅच आसा ऑर ऑपरेशन आसा इज अ टोटल प्रायवेट एंटिटी। तांच्या हद्दीत म्हाका पांय दवरपाची इच्छा ना। म्हाका फक्त आज आसा म्हटल्यार की गोंयकारां कशे भशेन त्या दिसा मॅच सुखरूपपणे घरा पावचे हें म्हजें हे आसा। जशें सांगता पार्किंगाचोय बी अरेंजमेंट आमी फूल प्रूफ केला। खंयचेच पार्किंग सोडून व्हीवीआयपी आनी व्हीआयपी पार्किंग सोडून खंयचेच आमी लागीं दवरूं ना। कदंबा बस स्टँड जे इंटरस्टेट बसी वतात बॉम्बे बेंगलोर ताका नोटिफिकेशन काडून तांचे ते आसात त्यो सगळ्यो बसी आमचे होलसेल फिश मार्केट आसा त्या सुरावणे रस्त्याचेर तांचे आमी स्थलांतर केला। दुसरे पार्किंग आसा ते एचडीपीडे ग्राउंड आसा त्या जाग्यार एक्झिबिशन जाता त्या जाग्यार आसा पार्किंग। फिश मार्केटान टेम्पो स्टँड आसा त्या जाग्यार आसा। डॉम्बस्को ग्राउंड नवीन भवन आनी शेवटी जे पार्किंग जातले तुमी पडले जाल्यार ते जोगस पार्क लोकांनी जाता तितले बेगीन येवचें। मॅचीच्यो तिकेटी पयलेच दिसा सकाळ फुडेंच काबार जाल्ल्यान गोंयकार फॅन्स चाळवल्यात। तिकेटीचे सेलान स्कॅम जाला, सत्य मुखार येवंक जाय म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय मागता। तिकीट खोपल्यो सोल्ड आउट म्हणून जाल्यार कांय कोणाक सांगूंक ना। तेन्ना पार्सेकार उलयत ना, ओ सरकार आहा काय ना हेंय कळना। तिकीट सेल जी जाता, तिकेटीची विक्री जी जाता हे आयएसएल तिकेटीचेर हाजेर ट्रान्सपरन्सी गरजेची। ह्यो बूक माय शो आयल्या आनी हातून ऑफिशियल ब्लॅक चालू आहा। पुलीस भितर घालतात आनी पयशे घेतात आनी हे रुलींग पॉलिटिशियनाकूच तिकेटी कित्याक मेळटात। हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आज जो मोनो जाला तो स्पोर्ट्स मिनिस्टराक एक कोटा वता तिकेटीचो एवरी डे। ह्या प्रकरणात हायकोर्ट नाजाल्यार एफसी गोवाच्या फ्रँचायझींनी मदीं पडून चवकशी करची म्हूण विजय मागता। हायकोर्टान हातून इंटरव्यून जावपाची गरज आहा आनी हायकोर्ट जर स्टेप इन जायना जाल्यार म्हाका दिसता दत्तराज साळगांवकार आनी बाबा धेंपो दे शूड स्टेप इन एंड ब्रिंग अबाउट अ सिस्टम। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी नावेलीचो आमदार आवेर्तानान आपापल्या मतदारसंघांनी लोकांक मॅच पळोवंक मोठ्यो मोठ्यो स्क्रिनी घाल्यात। बुधवारा 17 डिसेंबराचे दुसरे सेमीफायनलीची तयारी नेटान चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी तुळशीदास च्यारी। नातलाच्या सुटये दिसा गुड गव्हर्नन्स डे मनोवपाच्या मोदी सरकाराच्या प्रस्तावावेल्यान खवदळ पडला। काँग्रेस आनी फातोड्डेचो आमदार विजय म्हणटा बीजेपी इतिहास बदलूंक सोदता। नातलाच्या दिसा भुरग्यांक स्कुलांनी आपोवन सर्त दवरली म्हण बोवाळ पडलो। बीजेपी म्हणटा खबर वाऱ्यावयली। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणटा असलें कांयच ना। इतले मजगती ड्रग्स आनी करप्शन गोंयच्यान ना जावंक शकना म्हण सांगून बीजेपीचो म्हणयारो डॉ विल्फ्रेड मिस्कितान आनीक एक बॉम्ब घालो।
नातलाच्या सुटये दिसा गुड गव्हर्नन्स डे पाळपाच्या मोदी सरकाराच्या प्रस्तावावेल्यान सध्या सगळेकडेन खवदळ पडला. खबर पातळटनाच राजकीय विरोधक सरकाराचेर तुटून पडले. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा अल्पसंख्यांक आमदारांनी आवाज काडचो. पार्सेकार सरकाराचे प्रशासन सारखे चलना म्हणूनय विजय उलयलो. क्रिसमसाची सुटी सेंट्रल इश्कॉलांनी कॅन्सल करतात म्हणून आनी इट वील बी केप्ट एज अ गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून, कित्याक अटल बिहारी वाजपेयीचो तो बर्थडे म्हणून. गोंयकाराच्या वतीन आय एम कंडेमिंग दीस. Catholics within the BJP should make their stand clear now, because this government also takes decisions in the cabinet meeting, comes out and does not address the press. So this is the first time things are happening like this. देशाचो रक्षा मंत्रीच ना, he is holding additional charge as chief minister Goa. कित्याक सगळे administration only becomes active on weekends. नातलाची सुटी रद्द जावची ना. स्कुलांतली सर्त ऑनलायन जातली म्हूण केंद्रीय HRD मंत्री स्मृती ईरानीन बोवाळ सुरू जाले उपरांत स्पष्ट केले. 25 दिसंबर को पूरा राष्ट्र क्रिसमस मना रहा है और इसीलिए जो विधिवत छुट्टी होती है उस दिन रहेगी छुट्टी. ऐसे कंपटीशन जो गुड गवर्नेंस के संदर्भ में होगा वो ऑनलाइन होगा, वॉलंटरी होगा. नातलाच्या सुटयेचे कोफुसांव केल्ल्यान काँग्रेसूय भरपूर उलयली. कवटणकार म्हणटा BJP इतिहास बदलूंक सोदता. तांचे इंटेंशन आसा दॅट इज नॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग गुड गव्हर्नन्स डे. देअर इंटेंशन इज टू पुट डावन द सिग्निफिकन्स ऑफ क्रिसमस. काँग्रेस पार्टी strongly condemns this act of the central government. They are trying to prove is not Hindutva, because Hindutva never teaches this. Hindutva teaches tolerance to other religions and other faiths. कुत्र्याची झोपडी वाकडी जी असता पळय ती केन्ना स्ट्रेट जावंक शकना. ही म्हण आसा आनी हांच्यांनी प्रूव करून दाखयला की आपूण कुत्र्याचे झोपडे परत आमी वाकडे आसा. BJPचे मणियाराक विचारल्यार तो म्हणटा खबर वाऱ्यावेली, सरकारा कडच्यान कांयच येवंक ना. I don't know how much it is confirmed. I don't know, other papers have not brought it, so I will not comment on it unless and until there is a clear cut orders or instruction from the government of India. मात मिडिया कडेन उलयतना दोतोर मिस्कितान आनीक एक बॉम्ब घालो. मिस्कित म्हणटा भ्रष्टाचार ह्या देशांतल्यान ना जावंक शकना. ड्रग्साचे वेव्हारूय चलतले. त्या मनान BJP सरकारान तरी ताचेर बरेच नियंत्रण हाडला. लुईझीन आणि विजय राजकीय आकांतवाद करतात म्हणूनय मिस्कित उलयलो. Wanted zero tolerance to corruption. Corruption is still there. See, ultimately, who is doing this corruption? Even our Goans only, government servants are not from outside Goa. To identify and to catch him, it's difficult because the people do not come out and tell that the man is demanding money. Zero tolerance to corruption is not to make corruption zero. See, there is a difference. Tell me, we had promised to make corruption zero. That is a wrong thing. Zero corruption is impossible in a country like India. The crime rate has definitely increased from 2011 by 4%. But it has decreased from 2013 to 2014. Conviction rate is 4% higher than the last year. I said, for what we have done for the last 1 year has not been done for 10 years. Drug minutes ago, it was severe, but it is there. There's no question about it. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.